ताजो राजीनामो दिवन तो गेल्लो जाल्यार हेजेर आमकां कांयच ऑब्जेक्शन नाशिल्लें. सो वी स्ट्रॉंगली protest Manohar Parrikar attending the RSS function as the Chief Minister of Goa. So, हांव ताका एडवायज करता की तूं ताबडतोब राजीनामा दी मुख्यमंत्री पदाचो आनी तेजे नंतर तूं गोंयचो RSS चीफ जावं देशाचो RSS चीफ आमकां कांयच येना, कारण तूं गोंया भितर तूं एक एटेम्प्ट करून एक वायट सिग्नल तुवें लोकां भितर धाडलेलो आसा. दोन गोंयच्या चिफांचेर कंप्लेन जाली, करप्शन सिरियस एलिगेशन जालें, त्या दोन्ही पोलीस अफसरांचें इन्व्हेस्टिगेशन करून तेंचेर FIR रजिस्टर करचे परस तांकां तेणी रिलीव केले आनी गोंयचे भायर धाडले. आयज एकल्याचेर FIR रजिस्टर कर म्हणून काल कोर्टाचो आदेश दिला आसा. गव्हर्नमेंट स्टँड्स एक्सपोज्ड ऑन इट्स क्लेम ऑफ झिरो टॉलरन्स टू करप्शन. मुख्यमंत्र्यान खंय राज्याची आर्थीक परिस्थिती लोकां मुखार स्पश्ट करची. मुख्यमंत्री सांगता की गोंय राज्याची फायनान्शियल पोजिशन एकदम स्ट्रॉंग आसा आनी कसलीच कसरत करपाची आमकां गरज ना, हो मुख्यमंत्री स्टेटमेंट करता. त्याचोच कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणटा फायनान्शियल पोजिशन सारकी ना. सो ह्या हेजेर आमकां मुख्यमंत्र्यान फायनान्शियल पोजिशन एक्झॅक्टली कितें आसा तेजो व्हायट पेपर एक इश्यू करपाची गरज आसा. आनी जो सुदीन ढवळीकरान स्टेटमेंट दिला तेजेर मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. नाल्ल म्हारग जालो म्हूण हो गोवा फॉरवर्डाक तोमणो. नाल्ल जो आसा आनीक भाजी ती इतली म्हारगायेचेर पावल्ली आसा की गोवा फॉरवर्ड जो गोंयकारपणाच्या नांवाचेर शिगमो लढयत आसा ते गोंयकारांक 50 वर्सांक गोंय नाल्लाचो प्रायस 50 रुपये करपाचो करून ते एक वेगळे तरेचें गोंयकारांक गिफ्ट दिवपाक सोदता काय असो एक दुबाव येता. न्हंयांच्या राष्ट्रीयकरणाचेर मुख्यमंत्र्यान गोंयकारांचो विचार करचो म्हूण आदलो लोकसभा खासदार सार्दीन उलयला. I want to request this government, especially Chief Minister, that this is not in the interest of Goa. I've been Agriculture Minister for many years and we have got bonds which are protecting the fields. And those days there were all flow of barges. Now the barge movement has decreased, has nearly stopped. And the bonds can be looked after by our own soil conservation department because they have increased the subsidy to 90%. And if at all there is some project, center is not beyond our country, is a government of the country. It is their duty to come to the rescue of this government to help if there is a real need. I would request the Chief Minister to open his eyes and function in the interest of the state. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील आणि सुभाष कुटवळकार.